काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां दायजी वर्ल्ड वीक्षण करच्या सर्व वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां म्हणल्या ह्या शृंखलेच्या नव्या एपिसोडाक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता. सडवत ह्या कार्यक्रमा वेळार हांगासर हांव आसता, नातर हेर निरूपकार हांगासर बसून आसतात आणि आमचे सगळे विशेष सैरे हांगासर संवाद कार्याक हांगासर हजर असतात. पूण आज विशेषता कित्याक म्हळ्यार आमी आमचेच घरचे आमचेच काय म्हणटात आमचेच सांदे कुटुंबा सांदे मानेस्त वॉल्टर नंदलिके आमच्या सांगाता हजर आसात आणि आमी एक कुटुंब जावन तुमचे लागीं वीक्षकां लागीं संवाद करूंक हांगासर तयार जाल्या. आणि ह्या कार्याक विशेष एक काय म्हणटात एक पॅटर्न म्हूण ना. आज आमी जें कितें वीक्षकां लागीं उलोवंक आसा तांचे तावन कितें आयकूंक आसा तें आमी स्विकार करता. आमकां जें सांगूंक आसा तें तांचे लागीं सांगतले. आणि वल्ट्याप तुका ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. आमच्या कार्याक आमकां स्वागत. आमकां स्वागत. आणि एक काय म्हणटात स्पेशल इंट्रोडक्शन म्हणटात पळय प्रस्तावण तें तुजे तावनसो आरंभ जाल्यार बरें म्हण दिसता. इंट्रोडक्शन स्टानी कालिंग म्हळ्यार आमी लायव्ह येवन आसतना मस्त तेंप जालो. बहुशा आमी सोमारा तावन शुक्रारा पर्यंत कोंकणी कार्यक्रम करता, पूण तातूंत काल आज आनी फाल्यां लायव्ह आसता. थोड्या फावटी दुसऱ्या दुसऱ्या विशयाचेर आसा आमी डिस्कशन करता आणि थोडे इन्फॉर्मेटिव्ह प्रोग्राम असता. पूण आमच्या वीक्षकां लागीं एक संवाद करचे आमचे पयलें आशिल्लें कार्यक्रम जाताले. काल जालें म्हळ्यार आयल्या वार हांव जायत्या कार्यक्रमाक येताना स्पेशली काजारांक या सोशल काही प्रोग्रामाक येताना जायते आमचे अभिमानी कार्यक्रमाचे टीव्हीचे अभिमानी येवन मेळटले आणि ते एकच उतरतले आमकां तुमी लायव्ह येनात, तुमी आमचे कडेन उलयनात, पयलीं आमकां कॉल करूंक आसतले, आमचे कडेन तुमचे कडेन उलयतना बरें आसतलें. आनी ते म्हाकाय ते सारकें म्हणून दिसलें. आमी मस्त बिजी जातना काले म्हणटात आमकां थोडे फावटी आमचो संपर्क केल्लो पयस उरता आनी आमचे वीक्षक आमचे लागीं उलोवंक अशे येतात, तांचे अभिप्राय सांगूंक अशे येतात विशेश जावन. आनी तांकां कितें जाय, आमचे कडेन कितें आसा तें वीक्षकाक दिवचें आमचें काम न्ही, वीक्षकांक कितें जाय तें दिवचें आमचें प्रयत्न. नवीन नवीन प्रोग्रामां येतात आनी सबार फावटी आमच्या वीक्षकांक कळनात ते प्रोग्राम येता म्हणशीर, म्हळ्यार तांकां हर एकले सोशल मिडियान नात. आमी आमचे प्रोमो सडावतो सोशल मिडियाच्यान सोडता आनी आमच्या कार्यक्रमा वेळार दुसऱ्या कार्यक्रमा वेळार सोडता. पूण तांकां ते इन्फॉर्म करचें मुख्य दिसांनी आमी खंयचीं कार्यक्रमां आमी प्लॅन केल्यांत आनी कशें लोकांनी चड पार्टिसिपेट करियेत, कशें तांणी तांचे सजेशन्स आमकां दिवयेत. सो असली थोड्या उद्देशान आमी आयचे हे प्रोग्राम आसा केला. 1 घंट्याचो टायम आसा. आतां दायजी वर्ल्ड टीव्ही आरंभ जावन 10 वर्सां जालीं आणि आदल्याच वर्सा आमी 10 वर्साचो संभ्रम हांगासर आचरण केल्लो आसा आणि आता आमी 11व्या वर्साचेर आमचे कार्यक्रमाची शिंकळ चलयते आसा. वळट्याब ह्या 10 वर्सांच्या कोंकणी कार्यक्रमाच्या एका वर्तुळांत रावन पळयत आसतना तुका कितें भोगतें आसा, जे कोंकणी कार्यक्रमां सादर केल्लीं ती लोकांनी कितली एक्सेप्ट केल्यात आणि लोकां मेरेन ती कितली पावल्यात म्हणून कितें ह्या विशयान तुजे अभिप्राय कितें? येस, कोंकणी कार्यक्रम आमची टीव्ही 2014 आमी सुरू करतना आमी एक निर्धार घेतिल्लो आसा, जर तर प्रायम टायम 9 वरांचो टायम दिवचो आसा जाल्यार तो आमी कोंकणीक दिवचो म्हणून. हें एक रिस्की डिसिशन जावन आसलें. कित्याक म्हळ्यार 9 o'clock टायम प्रायम टायमार आमकां भोवशा तुळू या कन्नडा प्रोग्राम जाल्यार ताका आमकां ऑडियन्स चड मेळटात, आमकां कमर्शियल्स चड मेळटात. पूण आमचो उद्देश कितें जावन आसलो की म्हळ्यार खंयच्याय करावळीच्या खंयच्याय चॅनलार कोंकणी कार्यक्रम येनात. देखून पयले फावटी एक कोंकणी कार्यक्रम आमी कोंकणी म्हणल्यार आंतू सुरू करन आमकां कितले जाण वीक्षक मेळटात वडना, पूण कोंकणी कार्यक्रम सुरू करचे 9 वरांचो टायम जायचे. मस्त जाणांचे मस्त आमकां काले म्हळ्यार प्रेशर आसले, तुमी 9 वरार दुसरे प्रोग्राम घाला, कॉमेडी शो घाला, कित्याक म्हळ्यार डेली एक बरो टायम म्हणून टीआरपी टायम म्हणून. पूण आमी ते कॉम्प्रोमायज करनासतना आज आमकां खुशी भोगता, कित्याक म्हळ्यार लोकांनी ते एक्सेप्ट केला. आनी विशेश जावन थोडे रियालिटी शो आज सांगचे जाल्यार म्हजो ताळो गायतलो एक सुपरहिट कोंकणी रियालिटी शो आणि तांतली टॉप सिंगर्स आज हर एका फंक्शनान सिंग करतात. आज काल भारतांत मात न्ही विदेशांत तांकां आपयतात आनी तांचे मूळ ती वयर आयिल्लींच हांगा तावन. आनी आमचे दुसरे जायते रियालिटी शो आसात जावंक जायते टॅलंट तांकां सादर करूंक एक अवकाश मेळ्ळा. 2 घडी कुशेन गाडीत कितल्याशा जाणांनी येवन तांचो अनुभव हांगासर पयले फावटी एक स्टँडअप कॉमेडीचो आमी प्रयोग केल्लो, तो पास जाला. नाचणारा नाचणारी
आणि मेल्विन रॉड्रिगसाचे कवितेचे काले ते एक विशेष कार्यक्रम ताका ऑडियन्स लिमिटेड आसूंक पुरो पूण एक क्वालिटी आसली जिगी बिगी तारा भुरगीं व्हडा आनी ग्रुप सिंगींग ट्रिओ सिंगींग बहुशा कोंकणींत काले बरं करूंक जाता ते आमी केला ताच्या सांगाता आता MTG आमी हांगासर गांवांत गमच्या सिंगर्सांक गांवच्या तालेंताक ते कार्यक्रम हांगासर सादर केल्ले आसा रियलिटी शो आनी आज तुवें सांगलें बरीच आज कोंकणी वर्तुळांत आज ट्रेंडिंग म्हणून आसची ती सिंगर आसात ती आमच्या MTG ह्या सिजनांत हांगा भायर गेल्ली जावन आसात भायर म्हळ्यार सेमी फायनल फायनल आनी विनर जावन गेल्ली जावन आसात ह्या मध्ये एक कॉलर आसा हॅलो हॅलो कोण उलयता हांव कावूर रेगो उलयतां फेल्सी रेगो कावूर न्ही गे वय 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 वळटे बसा उलया ती आमची भारी आदली कॉलर मस्त तेम जालो तिचो ताळो आयकनासतना वळट्याब गुड इवनिंग काल वळट्याब तू थंय हांगा ते कोण अरविंद वरतूक बघताय तुका आमच्या वटेला उलोवंक जायना वळट्याब तुवें फोन केल्यार न्ही आमी उलोवचे देखून तू नाही जाल्यार तुजेर काल उलोवचे हांव नाही गे काले म्हणले तू आमकां पळोवंक नाही जाल्यार तुजेर काल उलोवचे आता मेळ्ळो न्ही ओय बारी खुशी जाली वळट्याब सुमार वर्स प्रेम जालो मेन कितें घेवन सांगल्यार आमी एका गच्चो भुरग्या हाडल्या कोरोना टायमार ते इसरो कुतकुना त्या टायमाचो एक बांधव म्हणटात न्ही तुमचो आनी दैज वर्ल्डाचो आनी आमचो एक बांधव तो खंडीत कोणी पळयता जाल्यार आवडटा कोणी उलयता जाल्यार आयकता जाल्यार तो एक वेळ तो एक टाइम फास्टर केल्लो कोणाच्यान सुसाद देना ते एक खंडीत एक ग्रेट म्हणटा हांव तुका देव बरें करूं थँक्यू मस्त तूं पूण आमी उलयनातले तूं प्रोग्राम पळयते आसाय मो वय ओके गुड आमकां न्ही स्टॅनी वेळा काही येना जाल्यार शुक्रारा एक चमचागिरी करूंक येता तेंच्या भुरग्यांच्या हाका जिगिरी गिटारांत वय ताका घेता फोन आसलो ताच्या पयलीं आसलो 2 बटी पयले तुजी थोडी फोन आनी परत दिनातले गे न्ही कोण तो चंदन म्हणून आता कोणी आता फस्ट हांव तुरयले कोणी म्हणे पडत जाल्यार ह्या बायल सुरू जाल्या म्हणून घे म्हणून मस्त देव बरें करूं वळट्याब कोणी बरे प्रोग्राम आनी पुरा दिजे जाल्यार प्रेक्षक खातीर दादन कोणायचे इतलो लोक तुमच्या आमच्या दैज वर्ल्डांत आमी एक इतल्या मोगान आनी मायपासान आमी तुजे 9 वरां जाताना पळयता तुमी आमकां इल्लो मोग दिजे कळ्ळें मो तुजे ते प्रोग्राम एक प्रोग्राम जाले आसतात आज जाल्ले मनीस फाल्यां ना आमी आनी परवा समोर आयकूंक आनी ना कोणा वळट्याब नाका हांव कुसार उलयले वळट्या मस्त देव बरें करूं काय ना देव बरें करूं फोन केल्ल्याक तुका मस्त देव बरें करूं पेल्सी रेगोसो तिचो मतलब कितें गे म्हळ्यार एटलिस्ट म्हयन्यांत एक पटी आमी अशें लायव्हार येयचे तांचे लागीं संपर्कार आसाचे म्हळ्यार तांकां प्रोग्रामां ती पळयते आसात आनी ती एन्जॉय करता आसतात पूण दायजी म्हणल्यार एक सगळ्यांक कोंकणी लोकांक कुटुंबाच्या सांद्या बरी जाला सो कुटुंबाच्या सांद्यान एकामेकाक उलयचे म्हणलो तिचो मतलब सो हांव चिंता ही एक सलाह जावन आमी काणगे येत तिचे तिच्या उल्यांत आमकां तें कळ्ळें हांगा जुलियाना कटपाडी उडुपी तावन एक तिजी मेसेज आसा तिने ಕನ್ನಡನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲು ಆಮಿ ದೋಗಿ ಸೆಜಾರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು ಆವಾಗ ತುಂಬ ಜೋಶಿತ್ತು म्हणून आता म्हळ्यार आता ते प्रोग्रामू येना देखून तसली प्रोग्राम सुरू करा म्हणून तिची एक अभिप्राय बहुशा त्यात टायपार आमी दोगी शेजारा न्ही जाल्यार त्यात टायपार एक इंटरॅक्शन जावन या गेम शो जावन लाईव्ह तसले एक प्रोग्राम दिवचे प्रयत्न खंडीत करता जुलियाना बाई कडपाडी तावन उडपी तावन तुवें मेसेज केलाय तुका देव बरें करूं हाच्या उपरांत आमी MTG आमी थंयसर त्या टॉपिकार आसले MTG आमचें जालें ताचे उपरांत आमी MTG गल्फ एडिशन म्हणून जाल्लें एक कार्यक्रम जाल्लें आसा आनी रियलिटी शो वय ताच्या पयलें एक कॉलर आसा हांव पेरमनूरतान रुडी उलयतां रुडी बाई सांग वळटे रुडी बाई वय वय सांग बाई आयकता की तुमचे प्रोग्राम आसा दानी तो पुरा राखून रावन पळयता सगळ्या दिसांनी जिगी बिगी मागीर दायज वर्ल्डार पुरा आसले प्रोग्राम पळोवन रावता एक आशा म्हाका म्हळ्यार काय लागता की तुमचे ते पयले आमी दोगी शेजारी प्रोग्राम आसलेले
ते प्रोग्राम म्हाका लायक म्हण दिसता म्हळ्यार आशेन रावचे केदाळे आसता केदाळे हय आतां ते प्रोग्राम म्हळ्यार ते एक प्लेन प्रोग्राम आतां म्हळ्यार मस्त अपडेट जाला मस्त एडवान्स आसा टेक्नॉलॉजी मुखार वचून आसा देखून त्याच टायपार इल्लें अपग्रेड करणं एक बरें करणं करचें एक प्रयत्न आमचे आसा पूण बेगीनच ते खंडीत जारी जाताले आतां कालें जालां की म्हळ्यार आमचे 5 दिसाची प्रोग्रामां पॅक आसतात एक आमकां स्लॉट ना देखून एक केदाळा एक प्रोग्राम आखेर जाल्ल्या कुडले आनी एक त्याच पॅटर्नाचे प्रोग्राम आमी करता आनी कित्याक म्हळ्यार ह्या 5 दिसांनी 5 डिफरंट प्रोग्राम आमी दिवचे पडटात एक लायव्ह दिवचे पडटा आनी एक रिलिजियस आमी दिवचे पडटा तुमच्याकडे डायरेक्ट उलयतना मेळ्ळा जाल्यार तुमच्याकडे ते प्रोग्राम विचारला ओके 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 हांवें भाग घेतला देखून हांवें तुमच्याकडे विचारचे ते प्रोग्राम यस 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 कंटिन्यू यस ओके 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 देव बरें करूं तशें सांगा सर ऑझी तावरो न्हू एक अपूर्वाची मॅसेज धाडल्या 2 घडी कुशेन काडी जाय संगीत रियालिटी शो जाय आसा गायन आनी गजाली जाय 2 सीझन जाले 3रे सीझन येता आमी दोगी शेजारा जाय या कोंकणी सिरियल ते तुका सांगचे कोंकणी सिरियल जावनूच आसा तशें बेरी बेरी पावसू जाय आतां आनी पुरो जाय म्हणल्यार आमी हप्त्यान 10 दीस दवरचे पडटा आमकां आसचे 5 दीस मात्र हॅलो फादर जाय आमची सिस्टर जाय प्रायवेट चॅलेंज ओके ते कोंकणी न्ही ओके आतां अंतू तुजें पुरो पळोवंक गेल्यार आतां हप्त्यान 10 प्रोग्रामां खंय धाडची ना एनिवे ऑझी आमचो बरो अभिमानी ऑझी तावरो देव बरें करूं खंडीत जावन तुवें काले आशिल्लीं ती प्रोग्रामां आमी आमच्या मतींत आसात आनी 1 बाय 1 खंडीत येतात कोंकणी सिरियल बहुशा खंडीत येता प्लॅन आसा प्लॅन जाता आसा मागीर चित्रीकरण आरंभ जातले त्याचे शूटिंग आरंभ वय मागीर एक नवे एक प्रोग्राम एक विशिष्ट प्रोग्राम आमी दिवचे प्रयत्न करता बहुशा शोवन तूं मुकल्या वेळार तुका अनाउन्स करीत सांगता यस ओके आतां आमी MTG गल्फ एडिशनाच्या त्या टॉपिकार आसलो ती एक आलोचना कशी आयिल्ली आनी ताचें काल म्हणटा ताचें प्रसारण कशें आसलें आनी ताचें एक्सेप्टन्स कशें आसलें वय म्हळ्यार ते प्रोग्राम स्टार्ट करतना हांव म्हळ्यार मस्त एक्टीव हांगासर नासुल्लो हांव सदावत गल्फांत आसुल्लो आनी त्या वेळार आमकां एक आयडिया आयिल्ली कितें म्हळ्यार एक विल्फियाबाक ट्रिब्यूट जावन ताजींच पदां काडया म्हणून ते प्रयत्न कोणें केल्लें ना आनी तो एक लेजंड कोंकणी कोगोळ एक लेजंड आनी ते तांच्या फॅमिली सांगता इसरताना तांणी एक बारी कुशेन कल्तिमान घालून तांणी बरें जायजें म्हणली आसा देखून ते पयले एडिशन हांगा सुरू जालें ताजे उपरांत गल्फाकारांनी आमकां इसारलें ते जाल्यार म्हजो गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर एक फेमस शो आसलो तो रियलिटी शो थंयसर मागीर आमकां तो 2019 गल्फाच्या संघटनांनी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो आनी थंयसरी तो शो सक्सेस जालो आनी बहुशा आमी तो फायनल करतना कोवीड आयिल्लें आमकां थंय वचोंक जावना व्हडले प्रोग्राम करूंक जावना देखून आमी हांगा स्टुडियोंत बसून तांकां रिजल्ट आनी सांगून तें केलें बट ते दोनी शो व्हडल्या मट्टाचे सक्सेस जाल्ले शो म्हणून चिंता आनी एक कॉलर आसा हांव विद्याशाने लेडीलची लिंबी विद्याबाई सांगा आमी म्हळ्यार हें केलें ना कुकरी शो केल्लें हांवें शूटिंग केलें घरांत वल्टा सर आनी आयलेंची देव बरें करूं वय आमी कुकरी शो आयिल्ले बट आमची गेली कोंकणी आमचे प्रोग्राम एक करिये न्ही हांव एक आयडिया खर्चसा एक दीस वचूं कोंकणीन उलोवका कसले करचें म्हूण कळना कालें म्हणून कोंकणी सिंगिंगान जेवीत की कसले म्हूण आयडिया कळना आमी म्हळ्यार GSB कोंकणीन स्वल्प चेंज आसता ना तशें बट थँक्यू व्हेरी मच तुवें ते प्रोग्राम पळोवन आमकां कॉल करचेंत युअर ग्रेटनेस आमकां बारी खुशी जाता हांव अभिमानी तुमचे पुरो दाजी वर्ल्ड प्रोग्राम पुरो पळयता थँक्यू मस्त देव बरें करूं ओके सर थँक्यू ती एक आलोचना आमकां आयिल्ली GSP कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी आमकां बोली मात्र वेगळी म्हणजे आमच्या सगळ्यांक समजता GSP जावन ती आमची समजता मागीर आमी हें उणेपण खंयसर भरती केलें म्हळ्यार आमी बिरी बिरी पावस म्हणलें एक प्रोग्राम काडले थंयसर गोंयची डायलेक्ट आसली आमची GSP डायलेक्ट आसली आनी आमची मँगलोरियन कॅथलीक डायलेक्ट आसली सगळी डायलेक्ट बरसून आमी ते कार्यक्रम केल्ले आसा कविता वेगवेगळ्या डायलेक्टाच्या कवींनी बरयल्ल्या कविता थंयसर सादर केल्ल्यो आसात आमी मोदें ते कंटिन्युअस सिरीज प्रोग्राम करनातल्यार मोदें मोदें थोड्यांक आमी प्रोग्राम केल्ले आसा म्हाका उडास आसा तशेंच हांगा आल्विन डिसोजा बाळेहोन्नूर तावन ताची मॅसेज आसा की हांव तुमचे कार्यक्रम सुरू तावन पुरो विक्षण केल्यात बरी आसात परबी तुमकां बाळेहोन्नूर तावन ताची मॅसेज
मेसेज आसा आमकां खुशी आमचे टेलिव्हिजन चॅनल सकलेशपुरा येता चिकमंगळूर थोडे कडेन येता शिमोगा येता मागीर कासरगोड येता तुझ्या राज्यांत येता केरळ राज्यांत येता केरळ राज्यांत येता बॉम्बेंत येता काली कोडियाल मात्र न्ही मस्त डिस्ट्रिक्टान येता आमचे सर्क्युलेशन कितें म्हळ्यार मस्त वायड जाला ती एक खुशेची गजाल आणि आता इंटरनेट आसल्या वरवीं आतांचे काय म्हणटात डिजिटल वर्ल्डांत ऑनलायनार आमकां खंयसर बसून दायजी वर्ल्ड टीव्ही विक्षण करचो एक संदर्भ आसा आणि लाईव्ह सुकल्ली आमची प्रोग्राम आमची चढावत प्रोग्राम लाईव्ह जातात आणि ती सुकल्यार आमी ते युट्यूबाक स्पेशल अपलोड करता सो थंयसरी मिस जाल्ली प्रोग्रामा फाटीं परत पळोवचो एक अवकाश आसा दुसरो एक कॉलर आसा नमस्ते नमस्ते ನಮಸ್ತೆ ಹೊಲ್ರಣ್ಣ ಓ ಈರ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮೇರ್ ಮಾರಿ ಅವಲಿ ಮಾರಿ ಈರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಅದು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀ ಕೊಂಕಣಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಡೈಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕೊರೋನಾದ ಮರಪರಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚೆತ್ತನೆ ಜನಕುಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿನಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದತೆ ರಿಲಿಜನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಪಲ ಅವೇ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನ ಭವಂತು ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅವ ఉంది ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಪೂರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಕ್ಲೈ ಏಪಲ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು एक म्हळ्यार आमकां आमी कार्यक्रम हांगासर सादर करता आनी हांगासर आमी अशें प्रोग्राम अशें बसून उलयता पूण आमकां कोरोनाच्या गजालीन सांगचें जाल्यार कोवीड टायमार आमकां असले संतोष शेट्टी जावंक पुरो असले जायते वॉलंटियर्स जाल्ले आमकां थंयसर थोडे सांगूंक सलाह दिवंक आनी आमी करची कामां लोकां मेरेन पावोवंक आनी पुरा लोकांचो जायतो आमकां सपोर्ट मेळ्ळा तो आमी लोकांक थँक्स म्हणटा एक देव बरें कर म्हणजे उपकारी म्हणून आमच्या लागीं आसा ते एक्झॅक्टली मेसेजेस वय हांगासर मेसेजेस येवन आसा जॉयस विजय I need senior citizen talent show please senior citizen yes good idea ती good idea आमी बहुशा पोरस उलोवन आसल्या भुरग्यांचे सिंगिंग आसा जनरेशन सिंगिंग म्हणून आसा ताचे काय म्हणटात ताचे काय म्हणटात डिटेल्स आमी मुखार सांगतले आतां थोडो सांगतो आमकां रिवील करूंक जायना तांकां ताची सिक्रेसी मेंटेन करची पडटा पूण आमी जनरेशना खातीर एक जनरेशन सिंगींग म्हणून एक नवे कॉन्सेप्ट हाडटा सिनियर सिटीजन्सांक तांतू भाग घेवन सो विशेष अवकाश थंयसर आसतलो आनी तो अवकाश आमी करून दितले करेक्ट तशेंच तांतू आमच्या युट्यूबाचेरय जायते जण कमेंट करन आसात सीजर फर्नांडीस वॉचिंग फ्रॉम लंडन येस आनी जेराल्ड डिसोजा वॉचिंग फ्रॉम ऐरोली नवी मुंबई वाव ग्रेट सिंथिया रॉनी गोवियस थँक यू फॉर दिस ऑपॉर्च्युनिटी झीटा उषा वॉचिंग ओके सिल्विया पिंटो आय लव कोंकणी प्रोग्राम थँक यू मागीर स्वीडा निशा डिसोजा डेसा स्वीट कन्वर्सेशन स्वीट आगे कन्वर्सेशन okay some quiz program for the youngsters yes is required Edith D'Souza तिचे सजेशन कालेंगे म्हळ्यार क्विज प्रोग्राम आमकां जायजे म्हणून पूण आमच्या स्टुडंट्सांक आमी क्विज प्रोग्राम चाणक्य बहुशा उडपी चाणक्य चॅलेंज म्हणून उडपी स्टुडियोतून करन आसा ताजो टायम इल्लो ऑड आसा बहुशा पूण टीव्हीचेर क्विज प्रोग्राम आसा भुरग्यां खातीर ते उडपी डिस्ट्रिक्टाच्या हाच्या खातीर आमी केला आनी बहुशा ते आमी एक्सटेंड करन नेक्स्ट बँगलोर एडिशनी आमी करचे प्रयत्न आमी करया तशेंच मनोज लुईस मास्टर आमी सांगता अनाउन्स समथींग क्रिएटीव थॉट्स इन द कमिंग डेज डेफिनेटली तुमचे आमकां सजेशन जाय तुमी आमकां काले म्हळ्यार आमी काले करयेत म्हणून आमकां सांगलें जाल्यार साथ दी जाल्यार आमी खंडीत आमी करया हांगासर दोन गजाली सांगूंक आमची कोंकणी प्रोग्रामां आज कितें येतात ती पयले आमी दायजी वर्ल्डाच्या जनरल युट्यूब चॅनलाचेर घालतले पूण ती दोन भास मिक्स जातात कोंकणी तुळू कन्नडा म्हणून देखून आमकां ते इल्लेशे प्रॉब्लेम जाता देखून आमी कोंकणी प्रोग्रामा खातीर सेपरेट एक्सक्लुझिव्ह युट्यूब चॅनल स्टार्ट केला दायजी वर्ल्ड कोंकणी दायजी वर्ल्ड कोंकणी टीव्ही म्हणून दायजी वर्ल्ड कोंकणी टीव्ही म्हणून आमी सेपरेट कोंकणी युट्यूब चॅनल सुरू केला तांतू काल फकत कोंकणी प्रोग्रामा मात्र कोंकणी म्युझिक आमचे लाईव्ह शो वाले रेकॉर्ड जावन थंय वतात आमची सिरीज या कितें आसा जाल्यार त्या चॅनलाचेर देखून तुमी युट्यूबाचेर दायजी वर्ल्ड कोंकणी टीव्ही म्हणून सर्च करा आनी सबस्क्रायब करा तुमकां डेफिनेटली नोटिफिकेशनय तुमी सबस्क्रायब करा अलर्ट करा आनी तुमकां पुरा प्रोग्रामां थंयसर मेळटली ते एक मागीर दुसरें हांवें सांगलें एक नवें प्रोग्राम
मास्टर आमचे वय आमचे एक नमस्कार मेस्त्री म्हणून एक रिटायर्ड जाल्ले आमचे निवृत्त जाल्ल्या मास्टरांचे टिचरांचे तांचे एक संदर्शन करचे ते संदर्शन म्हळ्यार केवळ तांणी कितें काम केलें या तांच्या निवृत्त जिणे विशीं संदर्शन न्ही जें तांणी आतांची टिचर रिटायर्ड जाल्ली म्हटल्यार तांणी एक 40 वर्सां पयलें तांची वृत्ती आरंभ केल्या सो 40 वर्सां पयलें कोंकणी बोवारांत आमच्या मंगळुरांत या उडपींत आमच्या करावळ्यांत एज्युकेशन सिस्टम कशें आसलें आनी कितले त्रास शिकप जोडूंक कितले त्रास आसले आनी शिकप जोडचे तितलेच शिकप दिवंक त्रास आसले दिवच्यांक मास्टरांक तितले त्रास आसले हाचे एक विशेष एक म्हणटात ते एक चित्रण आमी ह्या कार्यक्रमा मुखार दिवंक शेतां वेगिन्स येदलसो हाचे थोडे एपिसोड तयार जाल्यात आमी वेगिन्साचो प्रोमो हांगासर दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर हांगा दाखयतले ताच्या उपरांत आमी आमच्या सोशल मिडियाचेर हाचेर विशेष विवर दितले देखून तुमी राखून रावा ह्या कार्यक्रमाक विशेष एक गजल आनी विणले प्रोग्राम बेगीनच तुमच्या मुखार येतले आता एक कॉलर आमच्या मध्ये आसा सॅनी येस ओके हांव सिंतीबाई उलयतां आतां जनरल सिंतीबाई जाली सिंतीबाई खंयची आमची सुल्ल्याची गे वय 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 सांगा सिंतीबाई वय म्हाका जस्ट तुमकां एक एप्रिशिएट करूंक आसा हर एक प्रोग्राम आमी तुमची पळयता व्हेरी हॅपी थोडी प्रोग्रामाक आमी राखून रावता केदाळा जातात म्हणून आनी मस्त एप्रिशिएट करता सबारपटी पिडेस्तांक आदार जाय आसल्या वेळार तुमचे जावन करोडांनी तुमी सहकार दिला आनी एक वालटी बाब आमचो इतलो हंबल येदो व्हडलो डायरेक्टर जावन इतलो बरो एक्टर जावन तो टीव्ही माध्यमांत येवन लोकांक हांसयता दॅट इज व्हेरी हॅपी आनी सेकंडरी कालेंगुटे हे तुमचे गायन गजाली चलतात पळय दॅट इज व्हेरी नायस प्रोग्राम आय थिंक सो कीप ऑन रिपीटिंग दॅट म्हळ्यार नवी प्रायवंतांक एज लिमीट घालून केल्यार मस्त बरें ल्हान भुरग्यांक मिडियम मध्यम वर्गाच्या भुरग्यांक तरणाट्या भुरग्यांक आनी पुरा आनी दुसरें हांवें सांगचें तें पाद्रेबाचें काणी आसात पळय ते सदांच आतां पळोवंक मेळना आमकां ते इल्लेशे कंटिन्यू करा मस्त अच्छा जाता तें पळोवंक सिस्टरांचे म्हळ्यार तांचे जिविताचे कश्ट आमकां लोकांक समजोवंक मेळटा आनी वी कॅन इम्प्रूव आवर सेल्फ इन दॅट तशें आनी हर एका तुमच्या प्रोग्रामाक आमी शबासकी दिता आणि ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्युचर प्रोग्राम्स आणि स्पेशली त्यांनी तुवें बरयल्ली सिरियल आमकां पळोवंक जाय जायते खंडीत आमकां जाय आमी राखून आमी पुरो रिटायर्ड मनशां घरा बसून तें पळयता सो यू आर गिविंग द ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस टू वॉच दॅट थँक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू थँक्यू देव बरें करूं तुमच्या बऱ्या अभिमानाच्या उतरांक भोवशा आमी हे लाईव्ह प्रोग्राम केल्ल्यांत तिका एक तिचे तावनी आमकां अभिमानाची उतर आयकोंक अवकाश आमकां मेळ्ळो देव बरें करूं हांगासर लॉलिटा डिसोजा मुल्की ते म्हणटा एवरी सदांय 5 दीस आमी 9 वरार कोंकणी प्रोग्राम सगळो हॅप्तो पळयता म्हणटा 9 वराक टीव्ही खुशेची गजाल ताजे उपरांत मनोज लुईस वाय डोंट म्हळ्यार आमच्या यंगस्टर्सांक सगळ्यांक सांगाता मेळोन आमी एक म्हळ्यार कार्यक्रम करचे वाय डोंट वी गेट यंग पीपल टुगेदर अँड थिंक ऑफ नीड बेस्ड प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट्स वय येस ऑफकोर्स करंट अफेअर्सा वयर या आज आमचे यंगस्टर्साचे काले म्हणटात तांचे इश्यूज चॅलेंजेस आसात पेरंट्साचे चॅलेंजेस आसात ते आमी थंय गेल्यार आमी भाशणांनी सांगता ते टीव्हीर कशें प्रेजेंट करचें म्हणून कळना पूण डेफिनेटली आमकां थोडे पुढचे रिसोर्स पर्सनांनी आयिल्ल्या वेळार आमकां ते इंटरॅक्शन तांचे सांगता करिया थँक्यू मनोज सर तुमच्या सजेशनाक खंडी जावन हे आमी मुतींत धरतले हांव येस मुखार आमी उलोवंक आरंभ करचे पयलीं एक कॉल आसा हॅलो फिलिक्स मोरोज फिलिक्स सांगा नमस्कार वल्टी आणि स्टॅनी नमस्कार नंदळिके बोलार बारी फेमस बरें जाता नंदळिके वलेन्शिया नंदळिके गोरीगुड्डा खंयचीय बस जावन दी कित्याक करून नजो गोरीगुड्डा म्हणल्यार कळ्ळें नेक्स्ट आमी म्हळ्यार 2 घडी कुशेन काडी कार्यक्रम एक सगळ्यांक जायत्या जाणांक अवकाश दिवच्या बरी आमी केल्ले आमी जिंता 2 सिजनांनी केले 2 सीझन केले होय आनी एक सिजन आमी बेगीन करतले हांव इल्लें डिफरंट करया म्हणून आमी चिंतून आसा
बट थोडे मदें मदें लालांचे अडकळी येतात आनी आमकां फेलिक्स साहेब प्रॉब्लेम कालेंगे म्हळ्यार एक कंटिन्युटीक थोडे पुढचे प्रॉब्लेम जाता फोनार आसाय लायनीर आसाय की हॅलो ना भविष्य ताजें डिस्कनेक्ट जालें ना फेलिक्स मोरास देव बरें करूं तुवें कॉल केल्ल्याक साबार फावटी आमकां कंटिन्युटीक प्रॉब्लेम जाता म्हळ्यार एक इल्लेशे एपिसोड इजिली वेतात मागीर आमकां रिसोर्स मेळोंक आतां पळय हॅलो फादर प्रोग्राम सगळ्यांक जायजे पूण ते प्रॉब्लेम कालेंगे म्हळ्यार आमी रेडी आसा साबार फावटी पाद्रा येवंक आयकना देखून आमकां ती कंटिन्युटीक प्रॉब्लेम जाता पूण आमी ते प्रोग्राम सीझन 3 हॅलो फादर बेगीनच सुरू करतले पूण इल्लें डिफरंट ताजें पॅटर्न डिफरंट आसतलें स्टुडियोंत आमचे इंटरॅक्शन हांगा येवन हांगा पाद्रापानी येजे म्हणून ना अशें आमी पाद्रापा लागीं वेचे आमी प्रयत्न करतले कोणाक मोन आसा कोणाक तांकां दुसऱ्यांक इन्स्पायर करूंक एक आशा आसा तांकां डेफिनेटली आमी एक अवकाश आमच्या मिडिया थ्रू दिता आनी ताज्या मारिफात आमकां खुशी कालेंगी म्हळ्यार हॅलो फादर मारिफात एक 3-4 इन्सिडंट आमकां अशीं आयकूंक मेळ्ळीं की ताजे पेरंट्स येवन सांगतात तुमच्या हॅलो फादर प्रोग्राम प्रेरण मेळोवन म्हजो भुरगो सेमिनारीक वचून आशेता म्हणून ताजे की व्हडले कॉम्प्लिमेंट आमकां दुसरें कांय नाका आमकां दुसरें खंयचेंय कॉम्प्लिमेंट नाका आमचो कार्यक्रम सुरू केल्लो उद्देश सफल जाता केदां लागीं म्हळ्यार तांचो इम्पॅक्ट क्रिएट जाल्यार मात्र नातल्यार ते मनोरंजना खातीर टायमपासा खातीर या पब्लिसिटी खातीर जर तर ते कोणी चिंतात जाल्यार ते रॉंग आमचो उद्देश तांचे म्हळ्यार हर एका ह्या जाकांची एक मॅसेज आसा एक लायफ आसा आनी सिस्टरांची तशेंच पूण साबार सिस्टरां येवंक दाखयतात आनी साबार जाणांक भोवशा तांच्या वडिलांचें परमिशन जायचें पडटा देखून कन्फ्युजनार आसतात देखून ते एक प्रॉब्लेम सॉल्व करणं पयलेंच काले म्हणी दुसरें एक अरेंजमेंट करणं आमी ते कंटिन्यू डेफिनेटली करतले प्रोग्राम सीझन आमच्या वीक्षकांच्या जायत्यांच्या कुटुंबांनी ह्या जागा आसात पाद्री आसात आनी चड ते मिशनरी जावन पयसल्या गांवांनी आसात जर ते वीक्षकांक सजेस्ट करीत आमचो पाद्र्याब आसा अशेल्या गांवांत आसा तो तयार आसा म्हणून जाल्यार तांणी आमकां कळयल्यार आमकां ते रीच जावयात म्हणून दिसता कशें ती आलोचना बरी आसा न्ही डेफिनेटली आमी ते हें करयत हांगा मॅसेज स्वाती राव नायस टू सी वॉल्टर सर लायव्ह आफ्टर लॉंग टायम येस हांगा एक वॉलीबॉल लाहू म्हणून एक हँडल आतां मॅसेज आसा बिग फॅन ऑफ वॉल्टर सर वॉन्ट्स टू मीट यू दॅट इज माय स्मॉल ड्रीम आय हॅव एवर हॅड तुका मेळचेंत म्हाका म्हजें कालें म्हळ्यार म्हाकाय अभिमानाची गजाल एनी टायम यू आर मोस्ट वेलकम to come to the IG world and correct. Meet us, no problem. आम्ही आसा सकड आसा Oh, definitely. अंतोनी कट्ट्यातून एक कॉल आसा yes ओके सर नमस्कार नमस्ते कोण नाव सांगताय की ऑलविन होते सर ऑलविन ऑलविन अंतोनी कट्टे सांग सर तुम्ही प्रोग्राम ते घरी येतात देव बरें करूं तांतू एक आमी दोगे शेजार या ट्रेनी मागीर मुजो काही चलतले पुरा आयल्यार बरें आल वय डेफिनेटली तुजेच ओपिनियन आमकां जायत्या जाणांनी दिल्या विशेश जावन म्हजो तळो गायतलो म्हणून सांगला पूण आमी एक आतां मोस्टांनी सिनियर सांग एक आमी विशेष एक काय म्हणटा एक स्पर्धो रियलिटी भुरग्यांक आमी आतां आमचो जिगी आसा आनी प्लस यंगस्टर सांगी आतां ऑलविन सिंग करता हांव गळीत आसा यंगस्टर सांगी आमी आतां MTJ गल्फ इंडिया जालें गल्फ जालें MTG ताचे उपरांत एक गॅप जाला आतां म्हळ्यार आमच्या तरणाट्यांक यंगस्टर्सांक सिंगींग कॉम्पिटिशन रियलिटी शो नासता आसतना एक 4 वर्सांचे 3 वर्सांचे गॅप आयले आतां सो आमी त्या विशयान ती एक चिंते आसा सो सिनियर सिटीजन्सांक एक प्रोग्राम येता प्लस युवा जाणांक एक प्रोग्राम येता आनी भुरग्यांचे ऑलरेडी टीव्हीचेर चलते आसा जिगी बिगितार आनी ते बारी बऱ्यान चलते आसा आनी बरी TRP आसा ताका TRP मात्र न्ही जायतीं भुरगीं ह्या फावटी जिगी बिगी कायिल्लीं भुरगीं गंटलकट्टे उडपी सास्ताण बेलतांगाडी कासरगोड खंयसर आमची TV येता थंय सगळीं भुरगीं आमच्या ह्या कार्यक्रमाक आयिल्लीं आसात हॅलो yes नो प्रॉब्लेम तशें जिगी बिगी विशयांत तुमकां तुजी कितें अभिप्राय तुका कशें म्हणल्यार तूं आतां इव्हेंटाक वेताय प्रोग्रामाक वेताय इस्कॉलांक वेताय कशें तुका आमी भुरग्यांक कितलें एनकरेज करता तितलें काले म्हणटात पेरंट्सा थंय एक स्पिरीट येता एका भुरग्या फाटल्यान पेरंट्सान ते काडची मिनत पळयतना निजाय की आमकां थोडी बगता तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज पावनात म्हणून बिरमोत म्हळ्यार आमी एक संडे सॅटर्डे शो करतना कितलीशीं आवय बापूय तांची कामाची मनशां प्रोफेशनल्स तांकां आपणून तांचे सांगता भुरग्यांक सांगता सगळो दीस येता म्हळ्यार तांच्या भुरग्यांचे एक टॅलंट काले म्हळ्यार एक दाखोवचें एक प्लॅटफॉर्म हांगासर आसा तें यूज करचे खातीर देखून हांव पयले सुवातेर हांव पेरंट्सांक सॅल्यूट करता कित्याक म्हळ्यार तुमी दिल्लें तें एनकरेजमेंट त्या भुरगीं डेफिनेटली आनी तो प्रायज मेळोवन दिता मेळनासतना रावून दिता ती दुसरी गजाल आनी एक उडास दवरचें
कोण विनर जाता कोण रनर जाता ती मात्र प्रोफेशनल्स जायनात या तांकां मात्र गल्फाक व्हरना तांकां मात्र शोक वेची न्ही हर एकल्यांकी अवकाश आसा हर एकल्यांकी अवकाश आसा थर्ड आयल्या फोर्थ आयल्या फिफ्थ आयल्याक या डिस्क्वॉलिफाय जाल्ल्यांकी मुखार शिकोवन अवकाश आसा पूण तांणी एका प्लॅटफॉर्माचेर येवन परफॉर्म करचो भोव गरजेचें आनी पेरंट्स मस्तू खुशी जाता ती म्हणटात आनीकी मस्तू प्रोग्रामां भुरग्यां खातीर करा म्हणून आमी ऑलरेडी डान्स केला सिंगींग केलां आनी मुखार आनी कितेंय करूंक सादी जाल्यार आमी डेफिनेटली करता पूण भुरग्यांक एनकरेजमेंट करचें एक प्रोग्राम डेफिनेटली आसतलें हप्त्यान हय आतां भुरग्यांक एनकरेजमेंट करचें आनी जिगी बिगी कार्यक्रमा विशीं उलयतना आमकां MCC बँकाचे विशीं एक आमचे सपोर्टर म्हळ्यार आमकां हाका आर्थीक रितीन आमकां खर्च बसता असल्या कार्यक्रमांक आनी पळय एस्पेशली रियलिटी शोंक तांतूं आमकां MCC बँक आसा आमचेत जायते काय म्हणटात क्रिस्तांव उद्यमी आसात ते केवल MCC बँक आमकां सपोर्ट मात्र करता म्हणून न्ही तांचे ते एक ब्युटिफूल प्रेमायस आसा तांचे ते एक हेड ऑफिस ते कॉर्पोरेट ऑफिस म्हणल्यार बरी तशें जाल्यार ते कॉर्पोरेट ऑफिसांत तांचे एक स्टुडियो आमकां दिवन ते आमकां सपोर्ट करनासतात काल्याक ऑडिशनाक जावं दी या सिंगिंगाक जावं दी देखून ह्या मारिफात ह्या कोंकणी कार्यक्रमाक सपोर्ट करच्या MCC बँकाक विशेश जावन ताचो चेअरमॅन श्री अनिल लोबोक आमी आभारी जावन आनी ह्या सगळ्या प्रोग्रामा सो आमी थोड्या प्रोग्रामांनी रेकॉर्ड केल्ले आसा 100 एपिसोड्स आमी कंप्लीट केल्ले आसात आतां लेस्लीन चलोवन आसलें ते प्रोग्राम आसा आमची माती आमची मनशां आनी तातूंत कितलेशे आमच्या लोकांक आमी जागतीक जावन तांची परिचय करून दिल्ली आसा ताचे उपरांत काळज आनी फाल्यांत तशेंच सांगा आमी वळख करून दिवचे कार्यक्रम थोडे फावटी आमी मांडून हाडटा त्या भायर जुडान चलोवन वयल्यान थोडी खुशी थोड्यो दोशी म्हणले एक कार्यक्रम आसा वॉकी टॉकी म्हणटा तुवें सांगले वारे स्टार्ट केला संद्राप मेळ्ळ्या वेळार अवकाश मेळ्ळ्या वेळार कोंकणींत वॉकी टॉकी प्रोग्राम करूंक एक खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार इल्ले स्टुडियोतून भायर वचून इल्लेशें डिफरंट करया म्हणून आमी चिंतचे आतां वॉकी टॉकीचें आतां लोकांक आतां वॉकी टॉकीक कशें जण सिलेक्ट करता तुमी म्हणून आतां लोकांच्या विक्षे मतीन एक सवाल आसा जाल्यार आमी तांकां कितें म्हणून जाप दिवयात एक लोकांक इन्फॉर्मेशन दिवचे तसलो एक आमकां व्यक्ती जायचे इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार एक करंट अफेर्स जावं दी आतां आमी एक फावटी एक सक्सेसफूल बिझनेसमॅन मस्त जाण आसात पूण हर एकल्यांची स्टोरी डिफरंट आसता मस्तू दुसरी आसता पूण आनी एकल्याक कशें इन्स्पायर करूंक शकता तो एक स्पेशालिटी कालें ताजी युनिकनेस कालें तें पळोवन आमी तांकां काले म्हणटात सिलेक्ट करता म्हणून न्ही तो एक संद्रापार आमी पळयता आनी एक फावटी तुका गोत आसा ह्या स्टानी आमकां एक एज्ड कपल तांचे एक इंटरव्यू केल्ले आसा युनिक सो काले म्हण एक युनिक आसा जाल्यार आमी डेफिनेटली तांच्या जाग्यार वचून आमी तें वॉकी टॉकीन आमी इनवॉल्व करता बट वॉकी टॉकी एक रेग्युलर प्रोग्राम न्ही भविष्य ते काल आज फाल्यांत आमी फील करचे संदर्भीक कार्यक्रम कित्याक म्हळ्यार हांव कन्नडांत ती वॉकी टॉकी करता मागीर दुसरी कमिटमेंट आसल्यान हांगासर ते कंटिन्युटी करची आमकां म्हळ्यार आमी तांच्या त्या जाग्याक वचून करचे प्रोग्राम जाल्ल्यान तांच्या त्या थंयसर वचून करचे प्रोग्राम जाल्ल्यान ताका म्हळ्यार एक वेळ ते परत नेमेरेचे पडटा हांगासर रिचार्ड आल्वारीस ताची मेसेज आसा दायजी वर्ल्ड टीव्ही वरवीं कोंकणींतल्या जायत्या नव्या तालंताक एक वेदी मेळ्ळ्या 12 जाणां समाजाची वळखीची जावन परजळ्ळ्यात दायजी टीव्हीन आमच्या ल्हान वडांक दिल्ली देणगी वर्ती सो ते तिचे हें आसा मागीर रोशनी डिसोजा तें आतां मतान तूं म्हजी अभिमानी मच लव वॉल्टर सर आय एम युअर बिगेस्ट फॅन ऑल कोंकणी प्रोग्राम्स आर जस्ट ऑसम फॅन्टास्टिक मार्वेलस कीप ग्रोईंग एंड मच लव टू द एंटायर दायजी वर्ल्ड टीम कीप ग्रोईंग थँक यू रोशनी डिसोजा ओ माय गॉड एक म्हजे नावार पेज क्रिएट केल्या I am big fan of you sir, this is my fan page of yours. I did because that much of big fan sir, I have never seen the kind person like you. Every program or every speech that you give just wow, thank you very much. But तू नाव काले म्हणून सांग म्हजे पेज क्रिएट केलाय शिवबर्ट DS, the one and only channel binding together all with variety of program. Yes, thank you very much. We are grateful to you. आमी तुमकां ऋणी जावन आसा कित्याक म्हळ्यार तुमचो अभिमान तुमचे फीडबॅक तेंच आमकां ददोसकाय तीच आमकां ददोसकाय जर तर तुमी प्रोग्राम पळयना जाल्यार आमी प्रोग्राम कोणाक करचे करेक्ट ना आमी प्रोग्राम करचे विक्षकां खातीर आनी विक्षकांचे त्या खातीरच विक्षकांचे अभिप्राय आमकां चड मोलादीक आनी आमी
असली पुऱ्या कार्यक्रमा मांडून हाडटा आसतना आमी थोडी क्रिस्मसाक सरी जावन क्रिस्मसाच्या काळार क्रिस्मस कॅरल्स प्रोग्रामां मांडून हाडटा या क्रिस्मसाक दुसऱ्या मिसां जावं करो क्रिस्मसाच्या संगतीक खरंच म्हाका जातना कुर्सावाट आनी भक्तीक ड्रामा असली पुरा कार्यक्रमां आनी मांडून हाडटा आतां एक आमच्या विक्षकांक सवाल आमच्या गांवांनी आमच्या फिरगजांनी कार्यक्रमां जातात तो ती रेकॉर्ड जाल्यार ती दायजी वर्ल्ड प्रसार करता की म्हणलें ह्या विशयान आमी कशें तांकां एक क्लॅरिटी दिवंक येस गुड क्वेश्चन बट हांगासर एक उडास दवरचे तुमच्या फिरगजांनी जावंक पुरो या तुमच्या एसोसिएशनान जावंक पुरो खंयसरी कसली प्रोग्रामां केल्यार ती क्वॉलिटी आसा जाल्यार आनी ताचे रेकॉर्डिंगाचें स्टँडर्ड आमच्या टेलिव्हिजनार प्रसार करूंक योग्य म्हूण जाल्यार आमी 100% ते एक्सेप्ट करता 100% कित्याक म्हळ्यार एक कॅमेरा बरो घालून क्वॉलिटी जायचे आनी या तुमी बरें प्रोग्राम आसा जर तर आमी कन्विन्स जाल्या आमचे टिमून आमी धाडटा वय आनी ह्या मध्ये हांव एक आमी विसरल्या आमचे बारी एक यशस्वी वन ऑफ दी बिगेस्ट काले म्हणटात ब्लॉकबस्टर प्रोग्राम आमचे बँड ब्रास बँड आमच्या डेनिस डिसिल्वा मागीर आमी आनी आमची ताजे सगळे टिमांत एक भोव मिनत करून तांणी केल्ले कार्यक्रम आसा ते लाईव्ह प्रोग्राम लाईव्ह ऑडियन्सांत कितले सक्सेसफूल जाला की तशेंच टीव्हीच्या पडद्याचेरय सक्सेसफूल जाला ते एक नवे प्रयत्न आनी ते आमी आनी आमच्या टिमान खूब मेहनत केल्ली आसा आनी हांव चिंतता टीव्हीच्या आमच्या कोंकणीच्या मट्टार टीव्हीच्या प्रोग्राम पैकी हायेस्ट क्राऊड जावं म्हळ्यार लोक सांगत आयिल्ले एक कार्यक्रम हायेस्ट पंगड सांगत आयिल्ले कार्यक्रम आनी हायेस्ट प्राइज मनी दिल्ले एक कार्यक्रम एक रेकॉर्ड मारचे तसले एक प्रोग्राम ते जावन आसले करेक्ट शांती डिसोजा एक मेसेज आसा तुमची हर एक कार्य भोव सोबीत म्हजी एक आशा 15 वर्सां भितरल्या भुरग्यांक एक मोनो एक्टिंग कोंकणी प्रोग्राम मांडून हाडयत की येस गुड सजेशन बरें सजेशन बरें आसा देखून खंडीत जावन आमी ह्या विशयान ती हे नोट करता तुमचें काले म्हणटा पळय आमकां फाल्यांत करूं जाता येवच्या हप्त्यान करूं जाता म्हूण सांगूंक जायना पूण डेफिनेटली तुमचें सजेशन आमी नोट करता आनी ते आमचे टेक्निकल एक कमिटी आसा आमकां ते पडद्यार कितल्या मट्टार कितल्या मापान ते हांगा प्रसार करूंक जाता सादर करूंक जाता ते आमी चिंतूंक आसा ताची वरवणी करून मुखल्या दिसांनी त्या विशयांत आमी गंभीर रितीन एक काल म्हणटात एक संवाद चलयतले आनी एक विचार चलयतले ताच्या उपरांत आतां मुखार कितें येता म्हणून आतां जायत्या जाणांनी सवाल विचारलें थोडी कार्यक्रमां आसली ती रिटर्न करूंक एक डिमांड आसा थोडी प्रोग्रामां रिटर्न करी तुमी परत आमकां हाडिजे म्हणून पूण आमी आतां थोडी नवी कार्यक्रमां आमी प्लॅन करता आसा हांव त्या पैकी येदोलसो हांवें सांगलें नमस्कार मेस्त्री म्हणलें एक कार्यक्रम आसा ताचे उपरांत आमी एक आमची धार्मीक केंद्रां आमी ऑलरेडी ताचें उलोवणें जालां आनी ताचें सगळी तयारी जाल्या आमच्या देशजेंत मस्त चारित्रीक म्हणची धार्मीक केंद्रां आसात इगोर जो आसात आतां काल म्हणटा थोडी पूण शेतां आसात आनी थोड्या वारड्यांत मेन सेंटर जावच्यो इगोर जे आसात आनी 50 वयर वर्सांची 50, 60, 70, 100, 150 अशें लांब अवधीची चरित्राचे इगोर जे आसात तांचे एक आमी विशेष कार्यक्रम हांगासर आमी प्रसार करतले आनी ताची सगळी तयारी जाल्या आनी तुमच्या गांवांत तुमच्या लागसार तुमच्या वारड्यांत असले धार्मीक केंद्राचे काल म्हणटात तुमकां गजल कळीत आसा जाल्यार ताची चरित्र तुमकां कळीत आसा जाल्यार ती आमकां ह्याच वॉट्सॅप नंबराचेर धाडल्यार जाता आमकां आमी थंयसर येतले आनी ते तजवीज करून ते प्रोग्राम थंयसर सूक्त म्हणल्यार आमी चिंतून पळयतले वरोन पळयतले आतां एडमंड आमचो प्रितम किरें बरयता आय मस्ट गीव क्रेडीट टू दोरेमिफा थ्रू वीच आय केम टू नो लॉट ऑफ एस्टरियर्स म्युझिशियन वय दोरेमिफा म्हणल्या कार्यक्रमा थ्रू आमी सगळ्या ऑलमोस्ट संगीतकारांक हांगा आमकां आसात तांकां आमी काले हें केल्लें आसा काले प्रेजेंट केल्लें आसा देखून प्रितम कितें म्हणटा तांतू म्हाका मस्त जाणां म्युझिशियनाची परिचय जाली विशेशून रॉनी बोंदेल तो आतां ना इज ताजी बावली म्हणलें कालें पद गिया आल्बम आसलें तशेंच MTG ताका बरें लागलें की नॉट ओनली मेस्मरायज्ड मी बट लॉट्स ऑफ व्यूवर्स म्हळ्यार मस्त जाणांक बेस्ट पार्ट ऑफ द MTG इज द सिम्प्लिसिटी एंड ह्युमिलिटी of the participants which stands above the rest. Thank you Pritam, देव बरें करूं. जुलियाना बिकरनागटेची लंब मेसेज आसा तिचे कालेगी म्हळ्यार कोंकणीक चड तुमी टायम दिया फोन काडून घेया प्रायवेट चॅलेंज बरें जाता कोंकणी ऑडियन्साक उलोवंक अवकाश दिया ओके डेफिनेटली आमी ते आमच्या मतींत आसा आमी जाता तितले हें करता आनी फ्लाविया बॅप्टिस्ट उर्वा वी लव दायजी वर्ल्ड प्रोग्राम्स Mummy and myself watch only the World program 9 to 10. Yes. Waiting for more programs. Pepere Doom was beautiful program success. Wait, ती सरता नासनारा केदाळा फायनल म्हणून. नासनारा फायनलची शूटिंग जाला.
फायनल शूटिंग झालं आणि ह्या म्हयन्यांत 11 हंताचे म्हळ्यार फायनल्स येदोलसो टेलिकास्ट ताचें प्रसारण आराम जाला आणि 3 एपिसोडांनी हाचे फायनल रिजल्ट तुमकां थंयसर टीव्हीचेर कळटले आणि ताचे उपरांत नाचणारा प्रो म्हणून आमी नांव दवरलें म्हळ्यार पयलीं आमचे लागीं नाचणारा म्हणलें एक नाचणारा नाचणारी म्हणलें डान्स रियलिटी शो आसलें ताचे उपरांत हें सेकंड सीझन नाचणारा नाचणारी प्रो म्हणून दवरलें ताच्या मुखार आमी एक मोठो एक विराम काडून घेता डान्सा नाचा खातीर ताच्या बदलाक आमी दुसरे कार्यक्रम हांगासर फील करतले हांव नाच मुखार येतलो आतां नाचांत थोडे सजेशन्स आसात नाच काय म्हणटात आवयांक करीचे काजाऱ्यांक करीचे काजारी जोड्यांक करीचे आनी दादल्यांक सेपरेट करीचे तशें म्हूण आसात जायते आमकां हे नाचणारा स्पर्धा पळयतना थंयसर आमचे WhatsApp नंबर आसा आनी त्या WhatsAppक आमकां जायत्यो असलो मेसेज दादल्यांक सेपरेट केल्यार तूं पार्टिसिपेट करता की दादल्यांक सपोर्ट केल्यार आमकां जड्जी जावंक आपयता तें प्रॉब्लम क्लिफर्ड शंकरपुरा उडपी तावन कंग्रॅच्युलेशन्स टू दायजी वर्ल्ड आय फील लायक अवर ओन चॅनल व्हेरी गुड एवरी सगळीं प्रोग्रामां बरी आसली बरी आसात ताची एक रिक्वेस्ट आसा कोंकणी न्यूज स्टार्ट करीचे गी ते इल्ले कश्टाचें गांव कित्याक म्हळ्यार आमचें न्यूज एक सेपरेट सेगमेंट आनी ताजे फाटल्यान आमकां टायम कोंकणीक तितलो मेळटा की ना गुत्तू ना पूण कन्नडा न्यूज आसा दिसाक 3-4 न्यूज बुलेटिन्स आमचे आसात सोशल मिडियांत आसात पूण जर तर ताजे खातीर एक आमकां स्लॉट मेळ्ळो या काले मेळ्ळें पूण डेली करचें तें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हप्त्याक एक फावटी सगळे न्यूज आरावन नेरावन कांय दिवचें जाल्यार त्या विशयांत आमी भोवशा चिंतेत कोणना एक न्यूज देव बरें करूं तुजी आलोचना बरी आलोचना आमी मोदें ते प्रयत्न केल्लें आतां आमच्या कोंकणी दायजी वर्ल्ड कोंकणी टीव्हीचेर एक कोंकणी न्यूज एक न्यूज आसा एक म्हळ्यार एक सेगमेंट आमी घाल्लें आसा आमी प्रायोगिक रितीन आमी एक प्रसार केल्लो आसा न्यूज पूण उपरांत ताका जायतो काल म्हणल्यार वेळ काडून घेता तयार करचे खातीर आनी ताका कोंकणी हांगासर आमी एक डिपार्टमेंट दुसऱ्यांचो न्यूजाचें डिपार्टमेंट आसतना थंयसर परत वचून कोंकणींत टायप करीचे कोंकणींत ते विडियोज रेडी करीचे ताका तें काल म्हणटात मॉन्टेजीस दिवचे ते परत जातना ताका त्रास जाता पूण ही आलोचना बरी आसा मुखल्या दिसांनी हप्त्याक एक फावटी पण ह्या म्हयन्याक एक फावटी पण आमकां त्या विशयांत ते कार्यक्रम आमकां हांगासर प्रयत्न करूया हांगासर रेन्सिटा लोबो स्टॅनी तुका मेसेज जी तुजो बूक वाचूंक सुरू केला गी किमो जस्ट लव टू रीडिंग यू नेवर गेट बोर्ड and we all are waiting for film आमचे फिल्म विशयान सांग वय फिल्माच्या विशयाक ते सांगायचे आसलेस वय तुमकां सर्वांक कळीत आसा आमचे दायजी वर्ल्ड प्रोडक्शन्स दायजी वर्ल्ड फिल्म्स म्हणल्यार एक बॅनर आमी दायजी वर्ल्ड संस्थेन तयार केल्लें आसा आनी ह्या बॅनराकाल दायजी वर्ल्ड फिल्म्स बॅनराकाल पयलें फिल्म आसा हांवेंच निर्देशन करचें आनी तुवें एक्टिंग करचें फिल्माचें नांव आसा बापाचे पुताचे नावी आतां हें करूंक वचनाकात न्ही तातूंत तुम्हाला पळयतात पूण तशें करूंक जायना कंप्लीट जायना येस हें म्हळ्यार बापाचे पुताचे नावी इट इज नथींग टू डू विथ दी रिलीजन प्रेयराचे हाका कांय ना आमच्या काले म्हणटात आमच्या मागण्याच्या धार्मीक रितीन कांय ना एक सामाजीक म्हळ्यार आतां समाजांत एका खतखत्या विशयाचेर तो विशय गुंतून ही मुवी तयार केल्ली आसा आनी विजन कोंकणी मायकल डिसोजा आमकां कोंकणी कार्यक्रमाक आमकां मात न्ही सगळ्या कोंकणी संवसाराक कोंकणी कार्यक्रमाक विशेष पाठिंबो दिवचो विशेष थँक्यू दिवचो मायकल डिसोजा दुबय निवासी उद्यमी तो जावन आसा ताणें ह्या पिक्चरा फाटल्यान तसो काल म्हणटा खर्च ताणें वयसुल्लो आसा प्रोड्युसर तो जाल्लो आसा आनी पिक्चर आतां डब्बिंग जाते आसा हांव चिंता जुलय अखेरीक जाताना हें पिक्चर थिएटरीक पावतलें ताच्या मदें विशेष विवरण ताचो विशेष काल म्हणटात तिलसोणी मुखल्या दिसांनी तुमकां दायजी वर्ल्ड मिडियाचेर आमच्याच ह्याच प्लॅटफॉर्माचेर आमी तुमकां दिवंक शकतले डेफिनेटली मुखल्या आमी लायव्ह सेशनांत आनी कितें तुमकां सर दिताले हांगासर जेश्मा डिसोजा बाजाल तावन एक मेसेज आसा हार्टफेल्ट कंग्रॅच्युलेशन्स टू दायजी वर्ल्ड मिडिया फॉर देयर डायवर्स एंड एंगेजिंग रेंज ऑफ प्रोग्राम्स Your dedication to informative and entertaining content continues to inspire and connect communities. पूण एक सजेशन आसा programs inspiring youth stories of young achievers in academics, sports and other sectors. Of course, आमी definitely तले achievers आसा जाल्यार मोदे मोदे त्या संदर्भात तांकां आपोवन आमी इन्स्पायर करता तांचे इंटरव्यू काडून घेता तांकां प्रेजेंट करता मुखल्या दिसांनी आनी की चड मट्टार असले टॅलंट्स मुखार आयले जाल्यार तांकां डेफिनेटली एनकरेज दिवचो आमचे काले म्हणटात आपले तो मुळावो उद्देश तांतूं 2 उतरांत आमच्या समुदायांत भुरगीं
असली अचिवमेंट करना आयली जाल्यार आमी काले म्हणटात आपले विदाउट एनी हेजिटेशन तांकां आमी परिचय हे करतले प्रेजेंट करतले वय देव बरें करूं जेश्मा बजाल येस रोहित Bangalore town message asa good programs you can have some programs during the summer season for kids like learning craft art dance storytelling spoken English etc thank you Rohit thank you तुझ्या सजेशनाक देव बरें करूं आमी डेफिनेटली एक प्रयत्न करतले येस मुखार आतां फिल्माचें जालें ताच्या सांगता आमकां इने आमच्या सुल्ल्या तावण कॉल केल्ल्या फोन केल्ल्या चिंतेबायन एक गजल सांगली आसा आमी daijworld.com मुखार तुमी कितले कोरडांनी तुमी कुमो केल्ली आसा तुमी एक इन्स्ट्रुमेंट जावन बदलले आसात त्या कुमो करच्या त्या एका कामाक आतां daijworld.com म्हणटा आसतना आमच्या daijworld.com 25व्या वर्सांच्या संभ्रमार हुमरार आमी आसाव आनी पाटी गोवन पळयत आनी 25 वर्सां कशी गेली म्हणून कळना म्हजी प्राय हीच आसा 25 वर्सां कशी गेली म्हणून गुर्तना बट हे वर्स नव्या चिंतपाचें वर्स आमी थोडी कार्यक्रमां ह्याच्या विशयांत माहिती दितले आनी एक एक्सक्लुसीव कोंकणी कार्यक्रमय आसा ते साधारण म्हणटा आमी जुलय 5 तारखेर म्हणून टेंटेटिवली आमी प्लॅन केला आनी ताचे एजेंडा काडले म्हणून आमी मुखल्या दिसांनी सांगता तशेंच मिस दाइजी वर्ल्ड या 25th इयरार करचें आमचें प्लॅन आसा यंगस्टर्सांक एनकरेज करूंक आनी व्हडल्या मट्टार कोणाक नीडीज कोण आसात तांकां हेल्प करूंक आमी प्रयत्न करता आनी आमकां एक व्हडलें सॅटिस्फॅक्शन कितें म्हळ्यार 25 वर्सांनी सुमार 30 करोड रुपये जनरेट केल्ले एक सॅटिस्फॅक्शन आमकां आसा तृप्ती फ्रॉम डोनर्स टू बेनिफिशरी डायरेक्ट ताका हांव कारण न्ही आमचे वाचपी कारण ते डोनर्स कारण आनी तांचें बरें मोन कारण आनी डायरेक्ट डोनर्स जावन बेनिफिशरीक डायरेक्ट विदाउट मिडल मॅन गेल्ली म्हणली एक तृप्ती ती भविष्यात ताजे व्हडली तृप्ती दुसरी खंयची ना करेक्ट खंडीत आमच्या 25th एनिवर्सरीची स्पेशालिटी कितें आसा ताज्या विशयांत आमी टायम टू टायम अपडेट दिवन येतले पूण एक अंदाज डेट आमच्या विक्षकांनी मतीन दवरचे जुलयाची 5 तारीख आनी टेंटेटिव्ह आमी म्हळ्यार एक अंदाज आमी ती फिक्स केल्ली आसा आनी सेंट ॲग्नेस ऑडिटोरियम म्हणून तें सांगिल्लें आसा प्लॅन केल्लें आसा ताचे सांगता आतां विक्षक आमचे लागीं उलयतात आमच्या प्रोग्रामा विशयान तारीफो करतात आमकां शाबासकी पठयतात आमचे वाचपी आसा daijworld.com आसात आतां थोड्यांक आसता कितें म्हळ्यार आमचे बिजनेस आमचे उद्यम आमच्यो थोड्यो गजाल्यो दाइजी वर्ल्ड टीव्हीचेर येजे ते कमर्शियल जावन म्हळ्यार आमकां एक सपोर्ट दाइजी वर्ल्डाक एक दाइजी वर्ल्ड संस्थेक एक सपोर्ट म्हणले बरी आमच्या कामांक एक सपोर्ट म्हणले बरी तसली काल म्हणटात तसली आलोचना तांचे लागीं आसा म्हाका हांगासर पर्सनल मेसेज केल्ली आसा कसलें आसा जाल्यार उद्यम आमचे ल्हानशे मट्टार व्हडले मट्टार न्ही आमकां कमर्शियल जावन टीव्हीक दिवचें तितलें एमावंटांनी कांय दिवंक जावचो ना कुमो करूं ना कोंकणी कार्यक्रमाक आदार जावन एक एडवर्टायजमेंटीक ह्या थोड्यो गजाल्यो तर कशें म्हणून आमकां खाली कोंकणी कार्यक्रमांत मात्र तांकां एक्सपोजर जायचे जाल्यार तांकां कशें जायचे त्या मट्टार आमी करयेत कांय प्रॉब्लेम ना आमचे स्टानी कडेन प्रवीणा कडेन कोणाकय कॉन्टेक्ट करून तांचे कडेन चड इन्फॉर्मेशन तांणी काणगेत तांकां जाय जाल्लें एक्सपोजर आमच्या कोंकणी प्रोग्रामाच्या थ्रू दितले हांव तशेंच दाइजी वर्ल्डाचें टीम लायव्ह करता जावं दी काजर जावं दी मॉर्न या जावं दी खंयचेय बरें कार्यक्रम या खंयचेय कार्यक्रम आमी लायव्ह करचे तसले कंप्लीट वी आर एक्युप्ड देखून तुमी दाइजी वर्ल्डाचे खंयच्याय मेंबराक केदाळय गरज पडल्यार आमकां तुमी कॉल करियेत पण तांतू चार्जस वॉट एवर एप्लिकेबल ते आसतले मागीर हांगासर रोमियस डिसोजा सेज ऑल द बेस्ट स्वीडल निशा डेसा सांगता एज ट्रॅव्हल्स बट पॅशन रिमेन्स ओके ह्यूबर्ट DS ड्रग अवेअरनेस प्रोग्राम आमच्या भुरग्यांक युथांक स्पेशली तसले एक कार्यक्रम दिजे म्हणून तो सांगता खंडी जावन ही आयचे मुळावी गरज आमी मदें दिल्लें आसा आमची लिंक डी एडिक्शनाची लिडिया मॅडम हांगासर 2-3 कार्यक्रम आयिल्ले आसा आनी कोंकणींचे ते कार्यक्रम दिल्ले आसा पूण ती गरज ताणें सांगचें तें आतांचे परिस्थिती चिंतून ताणें तें सल्ला दिल्ले आनी ती मुखार आमी रेग्युलर म्हळ्यार मदें मदें ते त्या प्रमाणे संदर्भा प्रमाणे ती कार्यक्रमां करची आलोचना आमी करतले आमी डेफिनेटली तली प्रोग्रामां मदें मदें करता स्पेशली आमकां इंटरॅक्शन जायचे पूण अर्ली प्रोग्रामां एक दुसऱ्याच रितीन करची म्हळ्यार एक आशा आसा आमची ऑडियन्सांक आपोवन
इंटरॅक्शन करणं मागीर तें टीव्हीर टेलिकास्ट करचें तसलें म्हळ्यार तवळ तांकां लायव्ह तांचें ओपिनियन दिवयेत इंटरॅक्शन करियेत ताजे उपरांत ते रेकॉर्ड करून आमी टीव्हीर घालयेत तसली आशा आसा हांवें थोडे फावटी व्हिडिओ करून घालतना कोणाक पुरो येवंक आसा म्हळ्यार रेस्पॉन्स येवंक कोणाक नाका उलोवंक कोणाक नाका खाली आयकोंक मात्र जाय पूण एनिवे आमकां समजतात तातूंत कांय आमचें दुरसोणें ना पूण आमी तुमकां एक एश्योर करता कितें म्हळ्यार तुमकां कितें जाय आमी तेंत दिवंक आशेता शिवाय आमचे लागीं कितें आसा तें तुमकां दिवचें प्रयत्न आमचे न्हय भोवशा हांगासर आमचो वेळ आयसो जाला आसतलो कंक्लुडिंग रिमार्क तुंत कर हांवें तुका सांगूंक वन्नी आमी एक काय म्हणटात एक घंटोभर आमी आमच्या विक्षका सांगाता उलयल्या आतां आमी टेलिफोनांत उलयल्ले आनी हांगासर मेसेजीस आयिल्ले वाचल्यो थोड्योच पूण आनी आमकां मेसेजीस येवचे आसात आनी हो एका घंट्याक मात्र सीमित न्हय आमी निरंतर जावन आमच्या विक्षका लागीं संवादाक उलोवंक आनी तांचे तावन सल्ला सुचना घेवंक आमी तयार आसा खंयच्याय वेळार आमी मेळटा आमी सोशल मिडियाचेर आसा आमचे पर्सनल नंबर सडावत सगळ्यांक कळीत आसात आनी आमी सडावत कार्यक्रमांनी मेळटा आमकां तुमी थंयसर मेळचे तुमची सल्ला अभिप्राय आमकां दिवच्यो आनी जें तुमी तें उसारलां आमचें तें मोग तो खंडीत रितीन आमी पाटी दोरते मापार तुमकां दितले म्हणून ह्या वेळार विशेष रितीन बसयता इतलें सांगून आयचो एक हो संवाद विक्षका लागीं हांगासर संपोवचो वेळ जालो येमच्या सुमारा परत असलोच एक संवाद आसतलो आनी हांव वाचचो ना उलट्या ना तशें कांय ना पूण आमी प्रयत्न करया आनी कोणाक तिसऱ्या मनशाक हांगासर बसतलो सो हांव चिंता संजय येवंक पुरो ओके संजयचे फॅन्स आसात ओके सो येमच्या सोमारा परत आमी ह्याच वेळार दायज वर्ल्ड टीव्हीच्या पडद्या मुखार मेळया तोदर म्हणसर मोग असो निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायज वर्ल्ड टीव्ही 24/7 काल आज आणि फाल्यां